धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पळयतत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयांत तांचे लागीं उलोवंक लागलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचनये भागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणलें, त्या बसवण्या विशयांत म्हज्या तोंडांत अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पळयतत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागलें, सोम्या, ह्या काळार तूं इस्रायलाचेर राज पुनस्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ले वेळघडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पळयतत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळा मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आनिकी मळबाक दीस लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसिल्ले 2 जाण एकचाने तांचे सरशीं उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुत्तुरेच्या नादात सर्वेस्पर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुत्तुरेच्या नादात सर्वेस्पर चढत वेता. सोमिस्त परसानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां सोंक जाय, कित्याक आपले प्रेतुमेचो अदीक व्हरतो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुत्तुरेच्या
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुत्तुरेच्या नादात सर्वे स्फोर चढत वेता आखे प्रितुमेचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणाई ताची गीत गाया जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणे घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुत्तुरेच्या नादात सर्वे स्फोर चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुत्तुरेच्या नादात सर्वे स्फोर चढत वेता सांपावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मैमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन बरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हणून आमी मागतांव. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्या आसता देवान तुमकां कसल्या वरवशाक आपयला म्हणून तुमी समजाचे. आपले परजेक म्हणून तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यात म्हणून तुमकां कळाजे. आपणाचेर बावर्त दवरल्या ते तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जायजे. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गा राजान आपल्या उजव्या सिंहासनाक बसयलो. सुमेस्त प्राधान्य आनी अधिकार्या प्रद्व्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती. सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतेल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवार्तेचो अंत्य. तोवर 11 जण शिष्य गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिष्यांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वचोंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वचा आनी सुमेस परजांचे शिश्य करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचें उतर हें. म्हजे भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब संभ्रमता. जेजूचें स्वर्गारोहण म्हणटना पयलें आमच्या मतीक येवचें जेजू वयर वयर अंतराळाक चडोवन गेलो अशें. हे एक चूक चिंता. सर्ग एक स्थिती, तो वयर या सकयल असो एक जागो न्हय.
तर जेजू वयर चडलो म्हळ्यार कितें? जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताचो अर्थ कसलो? ह्या विशयांत थोडे आज आमी समजूंक प्रयत्न करया. भावांनो आनी भयणीनो, आदी मागा राय झुजाक वेताले आनी तांचे सांगाता एक व्हडले सैनी झुजाक वेताले. झूज जाता आसतना सगळे सैन राया सोवे सकयल झुजा तळार झुजोंक वचनातले. बदलाक राय एक वयर उभार सुवातेर रावन थंय थावन सैनाची तुकडी धाडटालो. गरज पडल्यार तो बाकी उरल्यो सैन्यांच्यो तुकड्योय सकल धाडटालो. आनी गरज पडत जाल्यार मात्र निमाणे तो सकला झुजाक वेतालो. तवळपर्यंत तो वयरच रावन सकयल झुजून आसच्या त्या सैनाक आपणाचो सहकार दितालो, उत्तेजन दितालो आनी पयस पयस तावनूच सैनाक तो सुपरवायज करतालो. जेजू एका रितीन एक झुजारी. काळोखांचे सत्य वयर झूज मांडूंक बापान ताका ह्या संवसाराक धाडले. ताणें हें झूज मांडलें मात न्हय, ह्या झुजाचेर ताणें जैत जोडलें आनी आपले आमी ताच्या पाटलावदारांनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आसा. ताणें आमकां जोड दिल्लें जैत आमचें करूंक आसा. त्या देखून आमी झुजाचे. आमी ताचे बरेच काळोखांचे सत्य विरोध झुजचे झुजारी. हे आमचें आपोवणें आनी आमी हें झूज झुजता आसतना जेजू पयस रावन सोबाय पडिना. बदलाक ताणें आदी रायांनी घेवनचो आसलो तो वसलो जागो, ती उबारायाची सुवात आतां घेतल्या. थंय तावन ताचे झुजारी पळय सभेक तिचे झूज झुजोवंक तो प्रेरण दिता, उत्तेजन दिता, स्फूर्ती दिता, प्रचोदन दिता. कसो एक भुरगो आसलो तो तरणाटो जाता, तरणाटो आसलो खाजारी जाता, खाजारी आसलो बापूय जाता, बापूय आसलो जाणटो जाता. आनी ह्या विविध पात्रांनी ताका त्या त्या पात्राचे वेस नेसूंक आसात, जबाबदारी कार्यागत करूंक आसा, तशेंच त्या त्या बेसाचे मिसांव सुफोळ करूंक आसा. तशेंच भावांनो भयणीनो, जेजू आपले आपणाच्या स्वर्गारोहणाक वरवीं नवो पात्र तो खेळटा, नवी जबाबदारी तो हातीन घेता. आतां तो कुडीन आमचे सोवे ना, बदलाक स्पिरितान तो आमचे सोवे आसा. आमच्या सांगात तो झुजता, आमच्या झुजांत आमकां जैत जोड दिता. देखून जेजू आमचो एक सुपरवायझरा कशें, जेजू एक सुपरवायझरा भाशेन तो एका उबाऱ्याचे सुवातेर तावन आमकां सांबाळटा, चलयता. हो जावन आसा अर्थ भावांनो आनी भयणीनो, जेजून वयर चडचो आनी आमी ताच्या पाटलावदारांनी सकयल आसचो. दुसऱ्या ह्या फेस्ताचो अर्थ असो आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकले ते दोग जण धवे नेसलेले दूत आपोस्तला लागीं विचारतात, गलिलयाच्या मनशांनो, तुमी कित्याक अशे मळबाक दिश्ट लावन उबे रावल्यात? गलिलयाच्या मनशांनो, तुमी कित्याक अशे मळबाक दिश्ट लावन उबे रावल्यात? आज भविष्यात ते देवदूत आमचे लागीं हें सवाल विचारूंक पुरो. तुमी सोम्याच्या पाटलावदारांनो, तुमी कित्याक वयर पळोवन आसात? तुमी कित्याक तुमचे सगळे काम सोम्यानच करीचे म्हणून चिंतात? ना, आपले तुमी तुमचे काम करीचे. सोम्यान आमकां साल्वासांव जोडची वाट, ती चाल आमकां कळीत केल्या, मात न्हय तो जावन ते कुर्साचे वाटेन चमकोन ताणें आमकां एक देख दिल्या. आमी आतां ते वाटेन चलोवंक आसा. आमचें झूज आमी झुजोंक आसा. आमी हात बांदून बसचे न्हय. जेजू म्हणटा, वचा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करा. जेजू वयर चडलो म्हळ्यार आमी सकला देवाचे. जें कितें जेजून उलयलें तें आमी उलयचें. जेन्ना जेजून उलोवचें रावयलां तें आमी उलोवन धरचें. ताणें कशें आमकां साल्वासांव जोडचें म्हणून शिकयलां ते वाटेन चमकोन आमी साल्वासांव जोडचें, मात न्हय हेरांक कितें जोडूंक आमचे भितरलो सहकार आमी जेजूक दिवचे. तिसऱ्यान भावांनो भयणीनो, जेजून स्वर्गारोहण जावच्या पयलीं आपल्या शिसांक आशिर्वाद दिलो. ताणें सर्गाक चडून वयच्या पयलें आपल्या शिसांक ताणें आशिर्वाद दिलो. जेजून दिल्लो आशिर्वाद कसलो?
जेजून दिल्लो आशिर्वादांचो आशिर्वाद जावन आसा ताचोच आत्मो, तो जावन आसा पवित्र आत्मो, ताणें आमकां दान जावन दिला. तो आत्मो आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून कळीता मात न्हय, ते वाटेन चलोवंक चमकोवंक आमकां प्रेरण दिता. हो पवित्र आत्मो आमकां बावतिजमाच्या सक्रामेंतांत आनी त्या उपरांत तिरावणेच्या सक्रामेंतांत भरपूर मेळ्ळा. ताची 7 देणी आमचे भितर 12 फळां काडूंक जाय. पवित्र आत्म्याची ससाय आमी सदांच मागोवंक जाय, कित्याक तो पवित्र आत्मो जेजून सांगलें आमकां सगळें उगडासा काडटा. ते वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरण दिता आनी ते वाटेन चलतना तो आमकां ताचो सांगात दिता. आनी निमाणें भोवनो मिळिनो आनी एक ल्हानशी संगत आयच्या वांजेलांत आमी वाचता. जेजू आपल्या आपोस्तलांक गलिलेयाक पाटी धाडटा. जेजू आपल्या आपोस्तलांक जेरुसलेमांतल्यान पाटी गलिलेयाक धाडटा आनी थंय एका पर्वतार निमाणे पोवटी तांकां दिश्टीक पडटा. जेजून कित्याक ताच्या आपोस्तलांक पाटी गलिलेयाक धाडलें? एक कारण अशें आसूंक पुरो. हे आपोस्तल गलिलेयाचे. थंयसर जेजू तांकां पयलो मेळिल्लो. थंयसर ताणें तांकां आपणायिल्लें, आपयिल्लें. थंयसर ताणें तांकां बापाचो मोग कळीत केल्लो. भोवशा जेजू तांकां ह्या मुळाव्या इश्टगते वचोंक आपयता. केदोळे एक जोडें मनस्तापांत आसा, दुबावांत आसा, तोवळ तीं कितें करतात? तांचो सुरविलो मोग उडास करतात. जावंक पुरो तो काजाराचो आल्बम, या काजाराची व्हिडिओ, ह्या पयले फावटी मोगार पडिल्ल्यो त्यो आपुरबायच्यो घडयो ती नियाळटात. तांणी एकामेकाक दिल्ल्यो त्यो बसवण्यो उडास हाडटात. त्या वेळार मात्र तांकां जिणेंत फुडें वचूंक सलीस जाता. जेजू आमकांय आमच्या गलिलेयाक आपयता. आमकां पयलो कुंभार मेळटना, पयलें कुंसार जाता आसतना क्रिस्त मेळटना आमकां आसलें तें देवासपण, तो बाळपणाचो आपूट मोग, आमचें भक्तीपण जेजू नियाळूंक आपयता. जेजून गलिलेयांत 12 आपोस्तलांक विंचरले. आज 11 जण मात ते थंयसर आसात, फाटी पावल्यात. जुदास तांच्या सांगाता ना. तो पाटी येवंक जायनातले सुवातेक गेला. आमी जुदासा बरी जावंचे नाका. जेजूच्या मेळींत आमी रावया, ताच्या सांगाता आमी वावरया. आमचे अस्कतकाये मदें ताचो आमी भुरग्यां बरी मोग करया. त्या वेळार आमी अविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी उरतलो. तवळ ताचे मिसांव आमकां जियोंक आनी परगड करूंक साध्य जातलें. तसलें करपाक तोच नवो हुद्दो, नवो पात्र, नवी जबाबदारी वयचल्लो जेजू त्या उबारायचे सुवाते थावन आमकां समेस्तांक फोव करूं म्हणून आयच्या मिसाळार आमी प्रत्येक जाण मागया. आमेन.